समेस्त गोंयकारांक हांव मना काळजांतल्यान धन्यवाद म्हणटा आनी अभिनंदनूय करता की जो राग गोंयकारांनी आमकां कॅम्पेनिंगाच्या टायमार जो दाखयल्लो, जो प्रतिसाद तांणी आमकां कॅम्पेनिंगाच्या टायमार जेन्ना दाखयल्लो, तो तांणी काल जे मतदान जालें, जे वोटींग पर्संटेज जाली सगळ्या मतदारसंघात, म्हाका दिसता तो तांणी आपलो राग जो आसा तो व्यक्त करून दाखयलो. जे आमचे एक्सपेक्टेड फुटफॉल जी आशिल्ली पर्संटेज ती म्हाका दिसता अचीव जाली. आनी आतां खात्रेन सांगपाक शकता की दोनूय सिटां, उत्तर गोंयची तशेंच दक्षिण गोंयचे, हे गोंयकार ह्या इंडिया आघाडीक जिखून हाडटले. पूण एकूच हांव समेस्त गोंयकारांक सांगपाक सोदतां की आज गोंयचें हित, गोंयची आयडेंटिटी, गोंयचें कल्चर, गोंयचें हेरिटेज वाचोवपाक जी संघटना, ही अलायन्स जे जालें, सगळ्यो पॉलिटिकल पार्टीज एकठांय आयल्यो ह्या BJPक हरोवपाक. सो हे इंडिया अलायन्स हे फॉर तशेंच उरतले. हे गोंय राज्य वाचोवपाक, देश वाचोवपाक हें कार्य आमी मुखार व्हरतले. आनी खास करून हांव समेस्त गोंयकारां बरोबर जे बाकीच्यो ज्यो इतर संघटना ज्यो आसात, जे NGOs आसतले, एक्टिविस्ट आसतले, जे बाकीचे जे भीम संघटना आसतली, रिपब्लीक पार्टी ऑफ इंडिया, कांबळे ग्रूप आसतली, आमचे ट्रेड युनियन ते आसतले, ज्या सगळ्या लोकांनी आमकां तेंको दिलो, जी सिवील सोसायटीन एक व्हडलो मेजर रोल प्ले केलो ह्या मुवमेंटाक, ह्या इलेक्शनाक. सो प्रत्येक मनीस जो ह्या इलेक्शनाक जो सहभागी जालो, जाणें आपलो वांटेकार घेतलो. आनी काँग्रेस पक्षाचे सगळे पदाधिकारी, सगळे PCC ऑफिस बेरर्स, PCC डेलिगेट्स, आमचे दोनूय डिस्ट्रिक्ट, नॉर्थ गोवा, साऊथ गोवा, प्रत्येक मतदारसंघाचे ब्लॉक अध्यक्ष, तांच्यो ब्लॉक कमिटीज, सगळे आमचे लिडर्स, हे सगळ्यांनी मेळून, सगळ्यांनी वांटो घेवन ही कॅम्पेन मुखार व्हेली. खास करून आमचे जे इंडिया आघाडी, आम आदमी पक्ष आसतलो, गोवा फॉरवर्ड आसतले, NCP आसतले आनी शिवसेना आसतली, ज्या ज्या वाठारांत तांचे स्ट्रॉंग होल्ड आशिल्ले, तांणी खूब आमकां हातूंत मदत केल्ली आसा. तांणी ही कॅम्पेन मुखार व्हेल्ली आसा. प्रत्येक गोंयकारा कडेन पावोवपाचो प्रयत्न जालो. सो तांचे हांव सगळ्यांचे आभार मानतां. पूण तर सगळे जे इंडिया आघाडी आमी एक मिशन घेवन मुखार सरिल्ले की आमी BJP हरोवपाक, म्हाका दिसता ते आज फुलफील जाल्ले आसा. परत एकदां मना काळजांतल्यान समेस्त गोंयकारांचे, तशेंच सगळे काँग्रेस पक्षाचे मेंबर्स, पदाधिकारी, इतर बाकी सगळे पक्षांचे मना काळजांतल्यान हांव आभार व्यक्त करतां. वोटींग जातकच म्हाका दिसता जितले दक्षिण गोंयचे 20 कॉन्स्टिट्युएन्सींचे आमी मडगांव रावून कारे कॉलेजी लागीं मॉनिटर करताले EVMs, आयज लास्ट आयल्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतले ते 11 साडे 11 वरां जालीं. आनी ताजे उपरांत सिलींग जालें सगळे स्ट्रॉंग रुमाचे. आनी आयज जो आमी हांगा बसल्या तातूंत सावन सगळ्या गोंयकारांक काळजान सावन हांव देव बरें करूं म्हणटा. जितले दीस आमी प्रचाराक वेताले, रातचे 10:30-11 जेन्ना आमची कॅम्पेन टीम आनी वॉर रुमान सावन जो प्रोग्राम वेतालो, तो लोक मॉनिटर करपाक लागले. आनी सकाळचे जावं दनपारचे जावं लोक रावताले की आमी त्या सायडीनसान येतले, आमकां रावन फोर्सान घरान व्हरोन आमकां जेवणाक धरून. म्हाका दिसता खूब खालतेपण जालें, इतलो मोग दाखयलो लोकांनी, एक गोंयकारपण दाखयलें. हांव हें केन्ना विसरचो ना, सदांच आभारी आसतलो लोकांचो. आनी तशेंच हांव ऑल्सो देव बरें करूंक म्हणूंक सोदतां आमचे अध्यक्ष जे बसल्या, आमचे दोगूय लिडर ऑफ ऑपोजिशन आनी कॅम्पेन चीफ बाब एल्टन, तशेंच लिडर ऑफ ऑपोजिशन बाब युरी आलेमांव, तशेंच आमचे अलायन्स पार्टनर्स बाब अमित पालेकर, अध्यक्ष आम आदमीचो, आनी दोगूय तांचे MLA कॅप्टन वेन्झी विएगस आनी बाब क्रूज सिल्वा, तशेंच गोवा फॉरवर्डाचे प्रेसिडेंट आनी फातोर्डा MLA बाब विजय सरदेसाय, तशेंच आमचे NCPचे प्रेसिडेंट बाब जुजे फिलीप. खूब तांणी मदत केली आमकां वास्कोन आनी सरावंडींग एरियाज, सरावंडींग कॉन्स्टिट्युएन्सीज. तशेंच आमी शिवसेनाचे आनी बाकीचे जे आमचे सगळे अलायन्स पार्टनर आशिल्ले. तशेंच चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा
सगळे एक्टिविस्ट ऑर्गनायज करून म्हाका दिसता ते सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे जे आपणाचे स्ट्रेंथ आशिल्ले थंय गेल्ले आनी खूब तांणी काँग्रेस पार्टीक हेल्प केलो सावथाक तशें नॉर्थाक तशेंच सिवील सोसायटीन आमकां खूब हेल्प केलो सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी तशेंच आमचे सगळे गव्हर्मेंट सर्वंट जे इनवॉल्ड आशिल्ले ही एंटायर प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेसी एक इलेक्शन जाला ते तांकांय दीस रात ते आशिल्ले तशेंच पुलीस डिपार्टमेंट सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी म्हाका दिसता आमचे सगळे एज पार्ट ऑफ अलायन्स इंडिया ब्लॉक वी वील डिलिव्हर सगळे प्रॉमिसीस जे लोकांक केल्या पळय ते देव बरें करूं मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा कारण एक नवो फोर्स जो आज गोंयांत तयार जालो इंडिया अलायन्साच्या निमतान along with social activists, civil society, NGOs, taxi drivers unions, taxi drivers, बारीक लोक आज इंडिया अलायन्सा बरोबर रावले. फर्स्ट टायम म्हाका दिसता चीफ मिनिस्टर अडगळीन पावलो कारण इतलो भंय जाल्लो की ज्या जाग्यार चीफ मिनिस्टरान केन्ना पांय दवरनाशिल्लो थंय तो प्रचाराक पावलो. काल तो त्या जाग्यांनी भोंवलो आनी गोंयची परिस्थिती कितें जाल्या ती तांकां कळ्ळें आसतली हातल्यानूच दिसून येता की आमच्या अलायन्साचो भंय कितलो जाल्लो. हे अलायन्स जशें अमित बाबान म्हणलां अशेंच उरतले अशेंच 27 मेरेन आमी व्हरतले आनी एकठांय काम करतले कारण एक नवी उमेद निर्माण जाल्या प्रत्येक पार्टी भितर प्रत्येक कार्यकर्त्या भितर सगळ्यांनी एकामेकांच्यान हात घालून काम केलें. आमी काल कॉन्स्टिट्युएन्सीन काम करता आसतना ते गजाल पळयली की कशे तरेन सगळ्या पार्टींचे लोक एकत्रीत आयले आनी एकठांय मेळून लोकांक भायर काडून वोटींग जाली. जी अमाउंट ऑफ पर्सेंटेज ऑफ वोटींग जाल्या तातूंतल्यान लोकांक एक डेमोक्रेटीक प्रोसेसान विश्वास उरला हाचे बद्दलूय म्हाका आनंद जाता कारण जे एक्सपेक्टेड नाशिल्ले ते काल गोंयांत दाखयले की इतली पर्सेंटेज वोटींग जाली आनी रिजल्ट कितेंय जावं पण लोकांचो इलेक्ट्रल प्रोसेसार विश्वास आसा हे तातूंतल्यान दिसून येता आनी ही एक बरी गजाल आसा. विचार बदलपाक वेळ लागना आनी विचार कसोय हांगा थंय जावं ताजो रिजल्ट कितेंय जावं पण जेन्ना अल्टिमेटली लोकांचो विजय जातलो जाल्यार लोकांनी भायर येवचें पडटा लोकांनी आपली वोटींग करची पडटा ती आमी काल घडटा आसतना पयली. परत एकदां सगळ्या गोंयकारांक देव बरें करूं म्हणटा. आमचे आमदार आमचे लिडर्स आमचे गोंयभरचे कार्यकर्ते एकत्रीतपणे इंडिया अलायन्सा बरोबर काम केलें. पेडण्याच्यान काणकोण पर्यंत आम आदमी पार्टीचे जे आमचे लिडर्स आसा जे आमचे वॉलंटियर्स आसा जे आमचे वोटर्स आसा तांणी एक धर्म आसा जो अलायन्स धर्म आसा तो पाळून एकत्रीतपणे काम केलें ताजे बद्दल तांचे धन्यवाद. जे हे लोकसभा इलेक्शनाक आख्ख्या वोटरांच्या भाव भयणाच्या काळजान आसलें की हे पावटी आमी कशेय तरी करून वचोन वोट करतले. आयज जर गोंयचो लोक भायर सरला रागान भायर सरलो रागान असो भायर सरलो की तांच्या काळजान जाय ते चीन आसले. ह्या काळजान लोकांचे एक मुतीन आसलें की हे पावटी आमी उमक्याच मनशाक आमी वोट करूंकूच जावो आनी ते वोट करता तेन्ना एक रिजन आसलें. रिजन म्हणजे सगळे वोटर आपल्या काळजान घेवन ते आसले. तेणी आयज कालच्या दिसाक तेणी वोटींग केलें पूण वोटींग करून आपले देखून येवन म्हाका दिसना जे आमी वोटरांक जे दिवपाचें कितें करपाचें आहा तें करूंक ना ते सगळे भायर फाटीं सरोन लोक आपल्या मनान आपल्या काळजान येवन वोटींग केलें. हें आयज लोकांनी दाखयलें. जी लोकसभा इलेक्शन अशें दिसतालें हे पावटी की हे एसेंब्लीच्या इलेक्शनाकूय उरलें सारकें सिरियस आहलें. सो तेका लागून आयज लोक सगळो भायर सरलो लोकांनी मतदान केलें लोकांनी वोटींग केलें आनी लोकांनी आपले राग आपले जे काळजान आसलें तें वोटींग करून दाखयलें. आयज आमच्या गोंयच्या भाव भयणांक तशेंच नॉर्थ आनी सावथ जे आयज आमचो सावथान भाव विरियाटो कॅप्टन विरियाटो आसलो ताका जाय तो लोकांनी आदार केलो. तसोच आमचो कलब भाव रमाकांत कलब भाव नॉर्थ गोवन ताकाय जाय तो केलो. ओपनली भायर सरले. हांव हे सगळे काळजान दवरून हांव सगळे गोंयच्या भाव भयणांक चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा आनी जे काँग्रेसा कडेन हांव मागता जेन्ना हे गठबंधन आमचें जे इंडिया अलायन्स जालां तें आमी स्वतान जिवेन दवरपाची गरज आहा आनी हे जिवेन दवरपाक जाय कारण लोकांची भावना लोकांचे एक हुस्के आसले.
सगळे पार्ट्यो एकठांय येवचे आनी मुखार वयचे. आयज ते लोकांचे जे कागदान आसले ते सगळे जाला आनी लोकांक जाय तशें जाला. म्हणटकच हांव आनीक पावटी सगळे भाव भयणांक चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. दक्षिण गोंयच्यान जर तुमी फिगर्स पळयशात जाल्यार मायनिंग वाठारांतल्यान बरेचशे वोटींग वाडिल्ले आसा. हातून एक स्पश्ट जाता की जो लोकां मदीं राग आशिल्लो, मायनिंग सुरवात जावना, जवळ जवळ कुडचडे सांगे त्या बेल्टान जवळ जवळ 7,000 ट्रक 7,000 फॅमिलीज रस्त्यार ज्यो आशिल्ल्यो रस्त्यार पडले मायनिंग बंद जावन. हाजो राग खंय ना खंय तरी लोकांनी उक्तायल्लो आसा. आनी मेजर इश्यूज जे आशिल्ले म्हणल्यार अनएम्प्लॉयमेंट आनी म्हारगाय. कारण आज सुद्दां जेन्ना आमी बाजारांत लोकांक विचारताले ना आमी नाजाल्यार इंडिया अलायन्साक मारला वोट कारण म्हारगाय इतली वाडल्या. सो हातून एक पल्स जाणून येता लोकांचो आयज जेन्ना आमी एनालिसीस करतात तेन्ना. आनी ज्या तरेन खांड पट्ट्यार म्हणजे मायनिंग एरियान जी वाडला ही निश्चितच एंटी सरकार वोट पडिल्ले आसा. आनी निश्चितच आमकां खात्री आसा की दक्षिण गोंयच्यान आमचो उमेदवार बाब कॅप्टन पिराटो निवडून येतलो. तशेंच आमचे अध्यक्ष आदरणीय बाब विजय सरदेसाय हांच्यांनी कुर्तोरी म्हणा नावेली मतदारसंघ मडगांव मतदारसंघ तशेंच आमचे टिमीन फोंड्या मागीर काणकोण मतदारसंघान सारखे भरपूर काम केल्लें आसा. आनी निश्चितच सगळ्यांक मेळून सगळ्यांक बरोबर घेवन सगळ्यांनी काम केल्लें आसा. तशेंच फाटले 2-3 दीस तुमी पळयलां आसतलें की वोटरांक धमक्याचे सत्र सुरवात जाल्ल्यो. त्या वेळार धीर दिवपा खातीर सुद्दां आमचे लिडर्स आमचे वर्कर इंडिया आघाडीचे बाकीचे लिडर्स सगळ्यांनी लोकांक तेंको दिला. तशेंच उत्तर गोंयांत जर पळयत जाल्यार विक्रमी 77 एप्रॉक्सिमेटली कितें तरी वोटींग जाल्लें आसा. आतां फिगर्स भायर आयले एप्रॉक्सिमेटली 77% कितें तरी. सो हातून दिसून येता की उत्तर गोंयांनी लोकां मदीं रोस आसा. खास करून पेडण्या तालुक्यान म्हणत पणजे स्मार्ट सिटीचेर म्हणत बाकी कडेन कोस्टल बेल्टान जे तरेन रॅम्पंट टाउट्स किंवा टुरिझम काबार जावपाक लागला हाजेर म्हणा. कारण ज्या तरेन आमी वताले बागान आनी जेन्ना पब्लीक मिटींग एटेंड करता तेन्ना लोक प्रायवेट येवन सांगताले की आमकां हे सरकार नाका हांकां उडोवपाक जाय. सो जे विक्रमी मतदान जाला 76% निश्चितच आसा की हे इंडिया एलायन्सा फावरान जाला. तुम्ही जर सकाळी आज बीजेपीची प्रेस कॉन्फरन्स जर पळयत जाल्यार बीजेपीच्या स्टेट प्रेसिडेंटान कितें सांगलां दॅट बियॉन्ड अवर एक्सपेक्टेशन मतदान जालां. सो तेणी सुद्दां एक्सपेक्ट करूं नाशिल्ले की लोक जे पळय लोकांचो जो राग आसा ते इतले संख्येन लोक भायर सरतले. आतां म्हाका समजना की हे आंकडे खंयच्यान सकाळी सांगतालो. हांवें पयलें मुख्यमंत्री सांगतालो सदानंद शेट तानावडे सांगतालो खंयच्यान सांगता हे आंकडे. अरे जे मायनिंग वाठाराचे जे 3 मतदारसंघ आसात आमी दक्षिण गोंयचे जर धरले दॅट इज सांगे सावर्डे आनी कुडचडे सम फार ऑफ केपें. थंय 7% मतदान वाडला कंपेर्ड टू 2019 आनी सालसेतीचे जर तूं कंपॅरिजन करत जाल्यार थंय जवळपास 12% वाडिल्ले आसा. सो ते सकाळी पळय उल्लेख करून आंकडे सांगताले पळय ते आंकडे खंयच्यान हांकां मेळ्ळे म्हाका कळना. दुसरे फोंडा शिरोडा मडकय जूं पळयत जाल्यार ते 5% मतदान कमी आहा कंपेर्ड टू लास्ट टायम इन 2019. सो दीस शोज वॉट दॅट ज्या मतदारसंघान बीजेपी स्ट्रॉंग आशिल्ली त्या मतदारसंघांनी 5% वोट शेअर देंवला कित्याक थंय बीजेपीचो वोटर भायर सरूं ना. आनी हे जे मायनिंग इफेक्टेड जे मतदारसंघ आशिल्ले ते जे पळय आज भायर सरल्या कित्याक सेगीत 10 वर्सां जाली देशाचो प्रधानमंत्री ह्या राज्याचे जितले 3 मुख्यमंत्री जाले ते एव्हरी इलेक्शनाक गोंयकारांक फटयता की 3 म्हयन्यांनी चालू करता 4 म्हयन्यांनी चालू करता. सो ट्रेंड जर पळयत आमी जर तर मतदारसंघ वायज जर वचत तालुका वायज जर वचत जाल्यार खात्रेन सांगता की दक्षिण गोंय हो आमी कम्फर्टेबल मार्जिनान विकता. आनी उत्तर गोंयान जे हांव कितले म्हयने जाले जे सांगतालो की उत्तर गोंय आमी जिखतले म्हणून ते म्हाका दिसता तूं आंकडे पळयले जाल्यार ते कळटा. ना तूं मया पळय मरे मया सांखळे आनी पोरये हे मायनिंग एफेक्टेड एरिया. पोरयेचो अर्दो भाग आसा तो मायनिंग एफेक्टेड. थंय जेन्ना आमी भोंवताले आनी लोकांनी जे पळय सांगला पळय हो तूं रिजल्ट येवनी मरे 4 जुनाक मागीर तांकां बसून एनालिसीस करया मरे तांचे बरोबर. ते आज आंकडे सांगताले न्ही थंय. आमी दोनूय सिटां कम्फर्टेबल मार्जिनान आमी जिखतले. आमच्या उमेदवारांनी काल आंकडे सांगिल्ले आसा. If you go to see Kulchori, if you go to see Daboli, if you go to see Vasco and Ponda, what is your expectations from it? Because Kulchori, Jabashan result, it will also depend on your political game.
future as far as Daboli, as far as Vasco, Ponda. So just answer one of this. ना म्हजे पॉलिटिकल करियराचे प्रश्न ना हांगा. लास्ट टायम जेन्ना 2019 जेन्ना त्या वाठारांत पळय मतदान जालां थंय जवळपास 3,500 विवर डेफिसीट इन दॅट मतदारसंघ. या फॉर्ड दॅट मतदारसंघ विल गिव अ लीड. आता कमिंग टू युअर पोंडा पॉइंट, पोंडा तालुका जर तूं धरत, पोंडा, शिरोडा आनी मडकय, ह्या तिनूय तालुक्यान ते सदांच लीड काडटाले. बीजेपी वॉज गेटिंग अ लीड. ह्या फावट 5% मतदान कमी आहा त्या तिनूय मतदारसंघात. त्या तालुक्यान 5% कमी आहा मरे कंपेर्ड टू 2019. शिरोड्यान 60% देंवला मतदान. So these are BJP stronghold areas where the voting percentage has come down. Whereas mining affected areas जर तू पळय जाल्यार थंय वाडिल्लें आसा percentage of voting. Because when we were roaming, I think he will also agree, जेन्ना सावड्ड्या तो भोंवतालो, कुडचड्यार भोंवतालो किंवा सांग्यार भोंवतालो, थंय पळय लोकांनी पळय सांगला, लोकांचो तो राग आसा पळय, people have come out and voted. What he says is absolutely right. मायनिंग वाठारांत पळय जें सायलेंट वोटींग जालां, दिस इज ऑल अगेन्स्ट ज्यो तांणी पळय गॅरंटीज 2014 पळय सांगताले पळय ते मोदी की गॅरंटी, तूं मनशाक एकदां फटोवपाक शकता, दोनदां फटोवपाक शकता, एवरी टायम मनशाक फटोवपाक शकना. सो ह्या फावट लोकांनी भायर येवन आपलो राग व्यक्त केल्लो आसा. आनी खास करून जे मतदारसंघ जंय आज लोकांक इश्यूज फॉर इन टर्म्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आसल्या, जे तिनूय वाठारांत थंय मायनिंग बंद जाल्ल्या कारणान थंय अनएम्प्लॉयमेंट ना. आज म्हारगाई वाडिल्ली आसा. सो ऑल दीज फॅक्टर्स हॅव इमर्ज. आनी ऑफकोर्स वीथ इंडिया अलायन्स, वीथ ऑल द एफर्ट, सगळ्यांचे एफर्ट घेवन दीस चेंज जी आमी पळय आज पळयल्या, किंवा बीजेपी ऑल्सो इज सरप्रायज. तांणी सांगलें मरे बियॉन्ड अवर एक्सपेक्टेशन हे नंबर्स आयल्या म्हणून. तेंचे आतां 50 प्रमुख आसा म्हणटात न्ही ते, मागीर तांकां कशें खबर ना की वाडटले म्हणून वोटींग पर्संटेज. वाय सदानंद शेट तानावडे इज सरप्रायज? If they were so much there on the ground, they should have known this months before, no? So last एक हांव सांगता की काँग्रेस पक्षान ज्यो 5 न्याय गॅरंटी दिल्ल्यो, इंडिया आघाडीचे जेन्ना सरकार येतलें तेन्ना फर्स्ट विदीन 100 days ह्यो 5 गॅरंटीज आमी इम्प्लिमेंट करतले. आनी गोंयचे 21 पॉयंट जे आसा हे दोनूय खासदार आमचे येतकीच ते 21 पॉयंट जे आहा ते सोडयतले. सीएम क्लेम करता ते म्हणटा नॉर्थान 20 कॉन्स्टिट्युएन्सी ते लीड घेतले म्हणटा, आनी सावथान म्हणटा ते फक्त जर 6 सोडीत जाल्यार बाकीचे जे 14 उरता तितूनय लीड घेतले म्हणटा ते. आता तुका हांवें सांगलें न्ही की मुख्यमंत्र्याक हांव नको आंकडे कोणे दिले ते. सालसेतीन जर आमी पळयत न्ही जाल्यार 12% वोट शेअर वाडला. खंयचे कोर्ताली, नुवें, कुर्तोरी, फातोर्डा, मडगांव, बाणावले, नावेली, कुंकळी, वेळ ह्या मतदारसंघान 12% वाडिल्ले आसा. आनी मायनिंग इफेक्टेड जे पळय मतदारसंघ आहा पळय थंय 7.3% वाडल्या. थंय म्हणजे तूं तातूंतली काणकोण एक जर काडीत जाल्यार 4-4.5% वाडला. सो these are all votes against the government. These are all votes all against those failed promises which they have given. 4 जुनाक म्हाका दिसता ह्या गोंयच्या जनतेन जो कौल दिला, गोंयच्या जनतेन जे मतदान केला, 4 जुनाक सगळे पिक्चर क्लियर जालो. हे म्हणटा काल तुमचे कडेन म्हणटा ते पोलिंग बुथाचेर तुमचे मनीस सुद्धा नाशिल्ले म्हणटा. अरे ना ताचेर हांव उत्तर दिता मरे. म्हाका दिसता तुझ्या मिडियाच्या माध्यमांतल्यान हांव मुख्यमंत्र्याक मातशें वर, आनी काल आमी लास्ट कंप्लेन जी फायल केल्या विथ इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया, ताच्या फाटल्यान 2 अटॅचमेंट आसात, ते मातशें वर आनी ते मुख्यमंत्र्याक दाखय. कित्याक समज जर आमचे जर नाशिल्ले जाल्यार साऊथ गोवान 10 मतदारसंघान 1-2 ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 25-30 बुथाचेर प्रॉब्लेम आहा. दीस वी हॅव ब्रॉट टू द नोटीस ऑफ द इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया. दुसरें, तूं नॉर्थाक जर वचत जाल्यार 9 मतदारसंघ आनी ऑलमोस्ट अबाउट 30-35 जाग्याचेर देवर इश्यूज. आतां तुवें काडलें म्हणटा पळय, आतां एक मतदार तो एक्चुअली आयल्लो दिवपाक, एक मतदारसंघाचे फॉर्म 17C यो आनी चॅक करनाल्या. तो पोलिंग एजंट नासतना 17C फॉर्म मेळटा. म्हाका दिसता हे पळय मुख्यमंत्री उलयता आनी थोडे हे म्हाका दिसता योग्य न्ही. गोंयच्या जनतेन मतदान केल्लें आसा. 4 जुनाक तुमकां कळटलें. आनी फर्स्ट टायम बीजेपीन कित्याक रे हायलायट करूं ना हे? ईव्हीएम मशीन्स काम करनाशिल्ले, परत तांकां ते रिसेट करचे पडटाले. मागीर तांचे खंय गेल्ले ते 50 प्रमुख? फक्त हांगा पल्लवी श्रीनिवास धेंपो बरोवपाक उरले. कुंकळे मतदारसंघात श्रीनिवास पल्लवी धेंपो बरयले मरे, सॉरी पल्लवी श्रीनिवास धेंपो, ते कित्याक बरोवचे पडले? ते नांव कित्याक कमळ घेवन बसचे आशिल्ले मरे तुमी भितर पोलिंग बुथा भितर. सो आय थिंक दीस इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियान जो ब्रँड धेंपो पळय, मुख्यमंत्री तांकी सांगतालो की बीजेपीचो ब्रँड इज हायर दॅन ब्रँड धेंपो. लास्टाक धेंपाचेर नांव मारचें पडलें मरे तुमकां.
म्हाका दिसता इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिशनान जो प्रेस कॉन्फरन्स घेतला आनी ताणें पळय सांगला की आमी हें इलेक्शन इतली तयारी आशिल्ली अशें जाल्यार ना, हांव सांगता ना. आमी इलेक्शन कमिशनाक कंप्लेन केल्ली आसा. There were so many instances, places where the machines were faulty. They had to change EVM machines. Certain EVM machines discharge जाल्ल्यो बॅटरी थंय चलना आशिल्ली, थोड्यांचे बटनां काम करना आशिल्ली. आय थिंक बाणावले नावेली बटनूच चलना आशिल्लें इफ आय एम नॉट रॉंग. So why all these issues came up? Because they were not prepared, or I don't know what strategy it was. So I just want to clarify की हे पळय जे लोकांक मिसगायड करपाचो जो प्रयत्न बीजेपी करता तो करचो न्ही. गोंयची जनता हुशार आहा. 4 जुनाक तुमकां कळून येतलें. आय थिंक अमित बाब ती सांगतालो. हांव फक्त इतलें म्हणपाक नॉर्थाच्या 20 कॉन्स्टिट्युएन्सीन सेमान सांगला की लीड येतली म्हणून मरे. विल ही रिजायन इफ ही डजंट गेट लीड इन ऑल 20 कॉन्स्टिट्युएन्सीज? Ask this question to your chief minister and our chief minister. Will he resign come with Northak lead and all? If he is so confident, let him make a statement today that I will resign ki Northak Visaizer constituency with the lead and all आपण resign जातलो. ना जाल्यार फटिंगपणा करता हरशी जी करत आयिल्ली आसा तशेंच जाल्ली ते. जे लोकांक otherwise yes he is so confident and he has to say this today. आनी तो जो म्हणटा पळय कालापुरा ताजे जे वॉर्ड आशिल्ले तातूंत भितर लोक सोदूंक भोंवताले पळय बसल्या काय म्हणून एजंटांचे. ही परिस्थिती काल तांची कालापूर आशिल्ली. सो लोकांक म्हाका दिसता ज्ञान दिवपाचें ना ताणें. स्वताची पयली कॉन्स्टिट्युएन्सी पळय म्हणून सांगपाचो ज्यो तुमी आज विकत घेतल्यात त्यो. थंय कोण लोक नाशिल्ले. बट एज फार एज दीस 20 चॅलेंज इज कन्सर्न आय वील टेक दॅट चॅलेंज. एक मिनिट तुवें तें म्हणा न्ही काल सांचे जेन्ना मतदान काबार जालें बीजेपीचो एकलो मिनिस्टर कोणाक सांगता की 3 वस्तां पासून आमी सारके कॉन्फिडंट आशिल्ले की दोनूय सिटांचेर जिखता म्हळ्यार जेन्ना 3 वस्तां उपरांत जेन्ना लोक भायर आयले वी हॅव फेल्ड इन आर स्ट्रॅटेजी म्हण हें तांचे मिनिस्टर हॅज बीन टेलिंग द पीपल. आनी दुसरें हें सगळें तर चॅक करीत जाल्यार वेर्ना आनी लवतली ह्या 2 जाग्यांचेर इतलें स्लो डावन जाल्लें की मागीर आमच्या लिडरांनी इलेक्शन कमिशनाक कंप्लेन केले हांगा स्लो करता प्रोसेस म्हणून लोक रायनींग रावता. आनी तूं तर मागीर कंपेर करशी ह्या मिनिस्टराचो स्टेटमेंट मागीर कोणाक सांगता तो की आमी वी आर कॉन्फिडंट बट म्हणपा लागलो जेन्ना 3 वस्तां 60% क्रॉस जाले वी फेल्ड द टेस्ट मिजरेबली म्हणजे आमचे प्लॅन आशिल्लो स्लो डावन करपाक. ते काल बूथ नंबर 32, 34 सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सी पर्टिक्युलरली आमी जेन्ना गेले तेन्ना थंय पोलिंग इतली स्लो जाल्ली. आफ्टर वी वेन द पोलिंग स्टार्टेड एक्चुअली आमी थंय कंप्लेन करना फुडें ताणें जे पोलिंग स्टेशन आसा थंय लायट घाली. देवर ओल्ड लेडीज वर कंप्लेनिंग की आमकां दिसना म्हणून थंय खंय बटन दामपाची ती लायट. इनफॅक्ट जो लायटीचो अरेंजमेंटूय आमचो एक्स MLA बाब विक्टर गोन्साल्विसान अरेंज करून दिल्लो त्या दिसा. हांवें आनी ताणें व्हरून एक लायट दिलो तांकां घाल म्हणून थंय वचून की दिसना म्हणून ही परिस्थिती आशिल्ली. कालापुरात इन चिंबेल कॉन्स्टिट्युएन्सी तांणी सांगिल्ले बूथ कम्फर्टेबल करता म्हणून देर वॉज कॉन्स्टंट क्रावड एट ऑल द पोलिंग बूथ्स. म्हाका दिसता दनपारच्या 12:30 ते कूलर हाडल्या. इनफॅक्ट वेन आय वॉज गिविंग अ बायट टू वन ऑफ दॅट माय गॉड चॅनल तुमकां बायट दिता आसतना ते कूलर हाडल्या. सो पर्टिक्युलरली जे बूथ तांकां दिसताले की ज्या जाग्यार डॅमेज जावपाक शकता थंय मुद्दामून प्रॉबेबली काल स्लो वोटींग करपाक तांणी सांगिल्लें आसतलें. कारण द वे थिंग्स वर इन सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सी वी हॅड नोटीस्ड इट जशें कॅप्टनान जशें सावथाक सांगलां पळय तशें. सो आय थिंक देर हॅज बीन ऑल आउट एफर्ट्स टू रीग द प्रोसेस ऑफ दीज इलेक्शन्स बट दे फेल्ड मिजरेबली म्हणून हें नाका आशिल्लें स्टेटमेंट. पण जशी चॅलेंज दिता तशी चॅलेंज एक्सेप्टूय करपाची कॅपेसिटी चीफ मिनिस्टरान आसपाक जाय. तुम्ही साश्टीच्या मतदानाची पर्सेंटेज सांगितले फाटल्या वेळी परस 12% वाडल्या म्हणून बट ओनू ती आनी मातशे वाडपाक आशिल्ले मतदार भायर सरता तशें दिसता तुका स्पेशली साश्टे 12% रायज इटसेल्फ इज अ बिग नंबर मरे. 12% जम्प जावप वोटर भायर येवप shows that they wanted a change. They wanted India alliance to win. No, but तुम्ही साश्टे उदाहरण दिता बाकीच्याकडे आमी जर पळयता सांगया भितर चड जे मतदान जालां फाटले परस एक फावट चड जालां म्हणटा तेजो बेनिफिट काणकोण 3% 3% वाडला आणि ते 3% वाडला पळय प्लस तांचे पळय एक्झिस्टिंग वोट शेअर आशिल्ले दॅट इज ऑल गोइंग टू गेट शिफ्टेड टू इंडिया अलायन्स काँग्रेस कॅन्डिडेट. हें तूं रिजल्ट जातकीच पळय एक ते ग्राउंड सेंटिमेंट आय थिंक दुर्गादास वील अग्री विथ मी ग्राउंड सेंटिमेंट जो काणकोण जो आसा पळय दॅट इज ऑल अगेन्स्ट द बीजेपी.
पळय, ऑल अगेन्स्ट द लोकल एमएलए. कालच्यान मरे वोटिंग जाल्ले, वी हॅव बीन टेकिंग ग्राउंड फीडबॅक. सो वी आर ऑल द पीपल सिटिंग हियर कनेक्टेड टू द ग्राउंड. एसी रूमान बसून कोण एनालिसिस करना. द वे वी आर गेटिंग फीडबॅक, इनफॅक्ट यू स्पोक इन द मॉर्निंग ऑल्सो. द फीडबॅक येता and you will be surprised for the result in the defectors constituencies. 8 डिफेक्टर जे आशिल्ले तांच्या मतदारसंघांनी तुमकां सरप्रायझिंग रिजल्ट मेळटलो, स्पेशली इन मोर्मुगांव तालुका, सालसेट. Which reports are coming in, which I think Bob Joseph will also agree. There is a lot of silent voting also is there. वास्को लो वोटिंग turnout. लो वोटिंग टर्नआउट तुमचे कितें हा एकूच जालो हा तेंगेले एक्सपेक्टेशन आसलें जे कर्नाटका तेजेर बेज जाली. आतां हे लाके अनलकीली कितें जालां ते कर्नाटका इलेक्शन क्लॅश जालें. सो देर आर सम वोटर्स दे हॅव गॉन फॉर वोटिंग इन कर्नाटका.